फाटल्यान जावचे होते फोटो जातकीर मागीर सगळ्यांक शिकवचे ताळे मारपाक मारपाक काय हरकत ना सगळ्यांनी जी पणजी मंडळ कमिटी आसा अध्यक्ष म्हणून मंडळी शेटये म्हाजें नांव वायस प्रेसिडेंट शांताराम नायक वायस प्रेसिडेंट देवानंद मयेकर वायस प्रेसिडेंट रायसा कुटिनो जनरल सेक्रेटरी संजीव नायक जनरल सेक्रेटरी माधुरी शिरगांवकर सेक्रेटरी बेंटो लोरेना सेक्रेटरी परवीन कारेकर विश्वास कुटीकर सेक्रेटरी आणि क्षमा फेर्नांडीस ट्रेजरर आणि बाकी सगळी जाणां मेंबर आता आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे पणजे मंडळाचे मेंबर्सांची नावां घेता प्रभव कामत दीपक पवार विठ्ठल चोपडेकर गुरुपाल गलचा संतोष एलायस बंसी कुंडीकर सर्वेश शेट्टी मिलिंद शिरोडकर महेंद्र नायक प्रणिता तळकर अफसाना संतोली मनीषा मणेरकर प्रांजल नायक चंद्रा डिकुंडा शुभदा शिरगांवकर भीमा शेट्टी अदिती चोपडेकर योगिता पुजारी चंद्रेश फट्टे माया कालकोणकर अक्षय चारी आणि जयवंत जोसलकर भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा
भारतीय जनता पार्टी ही एकमेव अशी पार्टी जी फक्त इलेक्शनाकडेच न्ही तर सदांच प्रत्येक घरांनी वचत आसता. तशेंच आमचे पणजेचे मंडळ जाली आमी फाटले खूब एक म्हयनो जालो कंटिन्युअस आमी वेगवेगळे पणजे प्रोग्राम घडोवन हाडले. काही कर सेवकांचे सुद्धा आमी फेलिसिटेशन पणजेन केल्ले आसा. अशे विविध प्रकारचे आमी एक एक प्रोग्राम घडयत आसा. आमकां आमचे पणजेचे लाडके आमदार श्री बाबूश मंसरार हांकां तांणी आपली दोन उतरां सांगतात. बाबूश मंसरार तूं फुडें सर, आमी तुज्या वांगडा आसात. बाबूश मंसरार तूं फुडें सर. A very good evening to one and all. Today as I stand here among my supporters, I feel that the party under the able and dynamic leadership of Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, and the party president, Mr. Ramu Nayak, has grown significantly because we have been committed to progress and discipline and unitedly have marched forward, facing all the challenges. An enormous sense of pride and a feeling of satisfaction has engulfed me today because of my belief that every party worker is a brick that builds the strong pillars of the Bharatiya Janata Party. We are definitely growing stronger day by day, and we are confident that with the support and unity of our party workers, the party will rise to new heights. Our party has always been considered a cadre-based party, and it is because of this dedicated cadre our party has achieved great success and achieved significant progress. My people are my strength, and I am thankful to them for the faith they have instilled in me. In this journey of life, I have learned that people will forget what you said and what you did, but people will never forget how you made them feel. I believe in reaching out to my people whenever and however I can with sincerity and dedication. On the smart city work in Kanji, when I became MLA, the project was already underway, with tenders finalized and contractors appointed. I was not part of the original planning. Even so, I sincerely apologize for the inconvenience caused. I understand your pain. As an MLA, I have gone beyond my role to coordinate the work, fix problem, and regularly sort out the issue. I offer my heartfelt thanks to Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, whose constant support and guidance have been a pillar of strength for me and for the people of Kenya. He has helped to speed up the work. I am fully committed to ensuring that Kanjan benefits from these developments. For me, politics has never been about power. It has always been about my service towards my people. Every initiative, every project I have taken has been with one singular purpose: to make the lives of my people better. I always pray that Kanjan becomes the best constituency in full of growth, where people are happy and live a better life. Where people are happy and live a better life every day. I have never tried to silence
I never try to silence the voice of my opponents. Instead, I have always taken criticism in my stride, as it provides me an opportunity for improvement. I firmly believe that the biggest room in your house is a room for improvement. Criticism helps me to learn and identify if I have gone somewhere wrong. I thank you all for being there by my side, and for that I will remain forever indebted to you, for the faith, trust, and love you have placed in me. In good times, anyone and everyone will be there with you. But I want to assure you that I will be there for you in your bad times. You should reach out to me anytime, and I will always be there for my people just a call away. I would like to express my gratitude to Sri Sadanand Sheikh Tanauli for his unwavering support during his tenure as the party president. I would also like to congratulate Sri Damodar ji for completing 100 successful days as the party president. His leadership has brought fresh energy and enthusiasm amongst old and the new party workers with a mission of 27 plus in 2027. For every individual matters to me. No voice is too small to be heard, and no person is beyond my reach. I have always believed a simple principle that during election that I come to your doorstep basically to seek your support in the form of votes. So in the same way, I would like that any difficulties you all have or any problems you all have, you please come to me basically to share your problems. I will always be there for you. Because I always say, earlier I used to, whenever I used to speak, I used to give a speech. I say, I basically I don't go for any weddings, any functions at all. I avoid them. I'm a little shy type of person. But I would like to tell you that tomorrow, if anyone has a wedding, say you may be calling a guest of 100,000, I may not be present there. There will be other guests, and you all will enjoy basically your function. But most important thing I always believe, it is just because, see, people come to you during your good times, at a time when you enjoy and all, people just flock. But most important thing is, if there is any untoward incident takes place in your life after that, I am sure, because I have seen by myself, I am sure that not one person from those people who have enjoyed your wedding will be there with you. That's the time I always like to promise you that I will be there by your side during your difficult time. I think that is very important. Until unless you don't come to me or meet me with your difficulties and your problems, you will not basically get to know me. Tomorrow you should not say that whenever I come to your house after next 5 years, say maybe you will be coming now after 1 year, 1.5 years. That is time you should know, I think tomorrow 5 or 7 years. It should not be that way, because I always believe that I am there for you from the day I got elected by you, and I don't basically see the difference whether you voted for me or didn't vote for me. I believe I represent the people of Tangier. That is important for me. I don't have much to say. I am really thankful for the support that you all have shown me today. And you all have basically given me the courage and given our party basically the courage. And I am thankful for that, for making this Melawa a success. Thank you each and everyone. आमकां आमचे राज्यसभा MP श्री सदानंद शेठ तानावडे हांकां तांच्यांनी येवन एक आपली 2 उतरां सांगची. भारतीय जनता पार्टी पणजी मतदारसंघाच्या आजच्या कार्यकर्त्या संमेलनात व्यासपीठाचेर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष आदले आमदार दामोदर ज्यांच्यानी आताच आपले उलोवप केलें ते पणजीचे तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार गोंय राज्याचे माननीय मंत्री बाबूश मोन्सेरात नवनिर्वाचित ज्यांच्या लिडरशिपीचेर
आज जी घोषणा झाली वेगवेगळ्या पोझिशनाची, ते पणजी मतदारसंघाचे मंडळाचे अध्यक्ष पुंडलिक शेट्ये, या पणजी कॉर्पोरेशनचे आमचे मेयर रोहित मनशारात, आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर, उत्तर गोयचे अध्यक्ष दयानंद कारकोडकर, पार्टीचे सर्वानंद भगत, प्रेमानंद भांबरे, रुपेश कामत, संजू नायक, व्यासपीठाचेर उपस्थित मागीर सुजगांवकर, समोर सगळे पत्रकार, आदले कॉर्पोरेटर, आताचे काय कॉर्पोरेटर आणि मोठ्या संख्येन आजच्या या संमेलनात उपस्थित पणजी मतदारसंघातल्या सगळ्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यांत पयलीं हांव बाबूश मनशारात आनी ताच्या संपूर्ण टिमीचें अभिनंदन करता, कारण एक बऱ्या वातावरणा भितर आजचें पणजीचें संमेलन हांगा घडटा. पुंडलीक शेट्टी आनी ताची संपूर्ण टीम, 31 जाणांची टीम, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर आणि बाकी सगळे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर हांची संपूर्ण टिमीची आज घोषणा पयली जाल्ली, पण तांचो सन्मान फूल दिवन पार्टीचो शेलो पार्टी अध्यक्षाक घालून बाबूश मनशारात हांच्यानी फूल दिलें आणि सगळ्या समक्ष आज तांचें डिक्लेरेशनूय केलें. आणि एक नवीन जबाबदारी, प्रत्येकान आपापलें काम जें आसा हें काम आपापल्या संघटन म्हणून काम करप हें तांकां आज पासून तेंच्यांनी सुरू करपाक जाय. आणि म्हणून हें आजचें संमेलन आसा. आणि हे सगळें करता आसतना आमच्या सगळ्यांच्या तकलेन आसूंक जाय की 2027 ही निवडणूक जी आसा विधानसभेची, ह्या विधानसभेची तयारी हे पूर्ण जी टीम आसा आणि ताच्या भायर बाकी तुमी सगळे जाण जे आसात, कारण सगळेच जाण ते पोझिशन आसना, पण येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळी पोझिशनां, कोण बुथाचे अध्यक्ष आसात, बुथाची समिती आसा, येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळे मोर्चाय गठीत जातले, स्टेट म्हणून आसतले, मतदारसंघ म्हणून आसतले. आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान प्रत्येकान आपली जबाबदारी म्हणून जर काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता की 2027 जी निवडणूक, कारण आमचे प्रदेश अध्यक्ष सांगत आसात की 52% मतदान जे आसा ते प्रत्येकान आपापल्या बुथार घेवपाक जाय, तेचें प्लॅनिंग जें आसा तेचें प्लॅनिंग आमी सगळ्यांनी मिळून करूंक जाय. कारण जबाबदारी जर एकट्याची आसली जाल्यार सामूहीक आमी सगळ्यांनी जर काम केलें जाल्यारच म्हाका दिसता आमकां तें शक्य जातलें. आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री तसेच रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मनशारात सर यांनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हॉनरेबल सीएम आमकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचं स्वागत करतो. भारतीय जनता पार्टीचा बाबूश मनशारात तुम्हारे बड़े, डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम्हारे बड़े. पणजीचे आमदार बाबूश मनशारात हांच्यांनी पणजीचे आमदार बाबूश मनशारात हांच्यांनी आपले हांगा उलोवप केलें आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कमी उलोवप आनी जास्त काम करप म्हणजे एखादो कमीत कमी म्हणजे एखाद्या फंक्शनाक जर आपयलो आसत
त्याने स्वतः म्हणले की आपण थोडं सहाय्य आसा फंक्शनाक वचप ना, पण एखादो जर कोणी जर गरजेर कितें पावल जात कोणी जर अडचणीत पडलो आसत जाल्यार ताका पूर्णपणे मदत करप हें स्वरूपीत त्याच्या भितर आसा. आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांची जबाबदारी, कारण 2027ची निवडणूक ज्या वेळाचेर येतली अशा वेळाचे आपले प्लॅनिंग जे आसा, कारण आम्ही सगळ्यांची जबाबदारी, कारण 31 जाण जरी आज ताका फूल दिले अध्यक्ष आणि आमच्या मंत्र्याचे हस्ते, पण हांगा बशिल्ल्या सगळ्यांची सामुहीक जबाबदारी आसा की आमकां आपल्या आपल्या बुथाचेर जिखूं जाय. मतदारसंघ कशें जिखप हें जर गणीत तुम्ही मांडलें आसत जाल्यार प्रत्येक कार्यकर्त्यान जर ठरयलें की म्हाका म्हज्या बुथार जिखपाक जाय, आणि म्हणून हांगा ज्यांची 31 जाणांची जी समिती डिक्लेअर जाली तांच्यांनी प्रत्येक बुथाचे पालक जावपाची गरज आसा. बुथाचे अध्यक्ष सगळ्यांनी एक बरें दिसलें, कारण आज ह्या समिती भितर हांवें बरेचशे कॉर्पोरेटरूय पळयले. कारण बऱ्याचदा आमकां दिसता की कॉर्पोरेटर आनी ऑर्गनायझेशन वेगळें, हें जर आमी पळयलें आसत जाल्यार आमी सगळे मेळून वांगडा वचूंक शकचे ना. पण आमी सगळे एक आसात, संघटन आनी कॉर्पोरेशन आमी इलेक्टेड सगळे जे आसात हे आमी बरोबर जर फुडें गेले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी जे निवडणुकीक आमकां जी अपेक्षा आसा 52% ही जर आमकां साध्य करपाक जाय आसत जाल्यार आमकां सगळ्यांक डिटेल वचून सगळें काम करचें पडटलें. आणि हें करता आसतना आमी सगळ्यांक एक लक्षांत दवरपाक जाय की गोंया भितर आमचें सरकार आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाचेर आमच्या गोंयचें सरकार आसा, तुमचो मंत्री आमदार ताचो मंत्री आसा, आणि ज्या तरेन ते हांगा काम करतात, ज्या तरेन आमचे नरेंद्र मोदीजी केंद्रात काम करतात, म्हणजे प्रत्येक दिसा नवीन कितें तरी करप. म्हणजे आमी पहिले पहलगाम हांगासर ज्या वेळाचेर दहशतवाद्यांनी आमच्या मारले, ट्युरिस्टांक मारले, पण हे मारल्या नंतर एक लोकांची भावना आसा की कितें तरी करपाक जाय. ही भावना लोकांची आसा, हाचो अर्थ ह्या देशातल्या लोकांक दिसता की नरेंद्र मोदीचेर लोकांचो विश्वास आसा. 2014 पयलीं जर अशी घटना जर घडली आसत जाल्यार लोक म्हणटाले आमच्या सैनिकांक आमच्या ट्युरिस्टांक मारले, ठीक आसा, सोंपलो विशय, कोणाक अपेक्षा नासली. आज लोकांक अपेक्षा आसा, आणि ही अपेक्षा केन्ना आसता, ज्या वेळाचेर एखादो मनीस बरें काम करता अशा वेळाचेरूच ती अपेक्षा आसता. आणि ताका लागून ज्या तरेचें डबल इंजीन सरकार गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, जे प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाचें सरकार, आणि केंद्रात नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाचें सरकार, आणि ह्या मतदारसंघात तर तीन टायर आमी म्हणटात, जशे रोहित मनसराक भारतीय जनता पार्टी, आणि त्या वेळेस सगळे जाण ज्या वेळाचेर एकठांय फुडें वतात अशा वेळाचेर विकास तो बऱ्या तरेन त्या मतदारसंघात त्या गोंयचो जावपाक शकता. आणि म्हणून आमी पळयतात, काल हांव पळयतालो, कारण हांव दिल्ली काल आशिल्लो, आज सकाळी हांव पळयताना पेपराचेर येतकच हांवें पळयतालो तेन्ना हांवें पळयलें की काल म्हाका दिसता काँग्रेसचे कोण तरी प्रभारी आनी कोण कोण हांगा गोंयांत आयले, आनी तेंच्यांनी आपल्या त्या हातून आझाद मैदानाचेर कितें तरी सभा घेतिल्ली. म्हाका दिसता गोंय भरले सगळे लोक हाडले, पण आज पणजी मतदारसंघातले लोक तेच्या पेक्षा सुबेज आसात. आणि केवळ कारण एखादे ज्या वेळार करतात त्या वेळाचेर आरोप आनी प्रत्यारोप करप, म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचेर आरोप, सरकाराचेर आरोप, तर हांच्यांनी केन्नाच कांयच करूं ना. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जे कितें करता, विकासाच्या गोष्टी करता, हांव तेजेर टिकेर वचना, मुख्यमंत्री उलयतले, पण ज्या तरेचो विकास, काय विकास करता आसतना थोडेशे त्रास डेफिनेटली जाता, पण एखादें काम ज्या वेळाचेर तें कंप्लीट जाता त्या वेळाचेर त्या कामाचें सूख जें आसता तें खूब फुडें आसता, पण ते लोक पळयना. म्हणजे ज्या वेळाचेर आमी पळयताले की एअरपोर्ट जे हांगा एअरपोर्टार वचपाक हांगाल्यान दाबोळी एअरपोर्टार आमी वयताले, आनी त्या वेळाचेर जेन्ना ते ऑक्सिजन ब्रीज जातालें, पूल जातालें, अशा वेळाचेर बऱ्याच जाणांक फ्लायटी चुकताल्यो. आमी प्रेडिक्टूच करूं शकनासले की अर्द्या वरान किंवा 2 वरान पावतले काय म्हणून. पण त्या वेळाचेर आमच्यो जर कोणें गाडयो पळयल्यो जाल्यार आमकां पळोवन आनी लोक कितें तरी उलयताले, कारण आमी सरकारांतले मनीस. पण ज्या वेळाचेर तें कंप्लीट जालें, आतां अर्दे वरान थंय जर पावता आसत जाल्यार बरें जाल्यार कोणूच म्हणना, कारण मनशाची स्वभावूच तसो आसता. आज आमी पळयतात की मोपा एअरपोर्ट, म्हणजे 2 एअरपोर्ट आमी गोंया भितर पळयतात. काँग्रेसीन व्हडलें सांगलें की मोपा एअरपोर्ट जालो म्हणजे आतां दाबोळी बंद पडटलो. आज जर पळोवपाक वचत जाल्यार दोनूय एअरपोर्ट बऱ्या तरेन चलतात. दाबोळी एअरपोर्टाचेर 55 फ्लायटी दिसाक, आनी हांगासर 45-46 फ्लायटी, म्हणजे कोणाक भायर अजब दिसता सांगतात की गोंय धाकटें आसून सुद्दां इतल्या फ्लायटी काय म्हणून. आनी त्या वेळार काल विविध वेगवेगळ्या विशयांचेर जेन्ना ते उलयताले, आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें, बाकीच्यातून वचना, पण जो विशय, कारण काँग्रेसीक संवय आसा
कॉन्स्टिट्यूशन भितर कितें आसा हें तांकां कोणाच खबर ना. तो तांबडो बूक राहुल गांधी सकट सगळेच जाण असो घेवन भोंवतात सगळे कडेन. भितरली जर ती हातान घेतला तितले वेळ जर तेणी एक पान जर वाचलेलें म्हाका जर सगळें कॉन्स्टिट्यूशन वाचून सोंपपाचें, पूण त्या भितर कितें आहा तें कोणाक कांयच खबर ना. पूण तें घेवन भोंवप. लोकसभा निवडणुकी भितर 2024 निवडणुकी भितर त्यांनी आम्ही जशें म्हणलें की भारतीय जनता पार्टी 400 फिर एक बार 400 पार म्हणून आमी म्हटलें, तांच्यांनी एक ठरयलें की 400 पार जर आयले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बदलतली. आनी आमकां भितरल्यान व्हडलें लायटली जालें, व्हडलेशें कांय दिसूंक ना. आनी ह्या हातूंतल्यान ते इतले सकयल गेलें की बऱ्याच जाणांक दिसलें की खरोखरच भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बदलतली काय कितें काय म्हणून. आनी बऱ्याच जाणांक दिसलें की आमचें रिजर्वेशन वयतलें आनी कितें तरी जातलें. आनी ताका लागून थोडीशी अडचण जाली आनी भारतीय जनता पार्टीक 400 पार करपाक शकलें ना. पण भारतीय जनता पार्टीचें तिसऱ्या वेळाचेर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचें सरकार केंद्राक जालें. आनी हें जातकच मागीर ज्या वेळाचेर लक्षांत लोकांक आयलें, कारण तांच्यांनी त्या वेळार सांगिल्लें की कॉन्स्टिट्यूशन बदलतलें, आमचें सरकार आयलें जाल्यार आमी लोकांक पयशे खात्यान घालतले खटाखट म्हणून पेपरार सगळें आमी पळयताले. पण ज्या वेळाचेर हें सगळें जातकच निवडणुका परत जेन्ना जाल्यो, महाराष्ट्राच्यो निवडणुका जाल्यो, हरियाणाच्यो निवडणुका जाल्यो, ह्या सगळ्या निवडणुका भितर भारतीय जनता पार्टीक परत एकदा मोठ्या संख्येन लोकांनी मतदान केलें. कारण लोकांक कळ्ळें की हे काँग्रेस जे आसा केवळ फटयतात. सगळे अलायन्स केले, सगळे एक जाले. आज सगळे परत फाडाफूड जाल्ले आसा, एक नात ते सद्या. आनी हे जे कॉन्स्टिट्यूशनाच्या नांवाचेर जे उलयतात, आमचें कॉन्स्टिट्यूशन 51 नंतर जातकच आतां पर्यंत सादारण 102 वेळाचेर कॉन्स्टिट्यूशना भितर घटना बदल जाले, तर 106 वेळाचेर. आनी 106 वेळाचेर बदल करपाक भारतीय जनता पार्टीक 400 पारूच नाका आसली. भारतीय जनता पार्टीची स्वताच्या ताकदीची मेजॉरिटी आशिल्ली. पण भारतीय जनता पार्टीन सदोदीत जे कितें एखादे जर बदल केल्लो आसत जाल्यार ह्या देशांतल्या नागरिकांक लागून जाचो फायदो जातलो तो बदल केला. स्वताच्या वैयक्तीक स्वार्थाक लागून भारतीय जनता पार्टीन केन्नाच बदल करूं ना. हांव केवळ 106 वेळा जी बदल केलो, ह्या 106 वेळा भितर काँग्रेसच्या टेन्युरा भितर 77 वेळाचेर तांच्यांनी बदल केलो आसा, 77 टायम्स. आनी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदीजीचे 14 नंतरचो आतां पर्यंतचो टर्म आनी मध्यंतरीच्या वेळाचेर 13 दीस 13 म्हयने आनी मागीर 5 वर्सां अटल बिहारी वाजपेयीचें सरकार, ह्या टोटल हाच्या भितर भारतीय जनता पार्टीन 22 वेळा ह्या कॉन्स्टिट्यूशनाच्या भितर अमेंडमेंट केल्ले आसा. आनी 7 वेळाचेर बाकीची सरकारां जी जाली जनता दल वगैरे तांच्यांनी. पण ह्या 77 वेळाचेर जे काँग्रेसीन बदल केलो आनी जो भारतीय जनता पार्टीन बदल केलो, हांव फक्त तुमच्या समोर एक 5 गोश्टी सांगता. काँग्रेसीन जो सुरवातीक अमेंडमेंट जे केलें तें 1991 भितर 51 पयलें केलें. तांच्यांनी फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन जे आसा तेचेर हें करपाक बंदी करपाक लागून एकदां हाडलें. दुसरें 1971 परत बदल केलो तांच्यांनी की लिमिटेड फंडामेंटल रायट्स जे आसा हे कमीत कमी रायट्स अधिकार दिवपाचो विशय केलो आसत. 1975 ज्या वेळाचेर इंदिरा गांधीचें इलेक्शन अलाहाबाद हायकोर्टान रद्द ठरयलें आनी त्या वेळाचेर तिका परत एकदा प्रायम मिनिस्टर उरपाक जाय म्हणून घट्टे भितर बदल करणारे ही काँग्रेस. त्याच्या नंतर 1917 त्यांच्यानी बदल घडयलो आनी जम्मू काश्मीराक जो आज आमी स्पेशल स्टेटस जो आशिल्लो तो काडपाचें जें काम मागीर केलें तें पयलीं स्पेशल म्हणजे तांकां लागून वेगळें. म्हणजे जम्मू काश्मीर हो भारत देशाचो भाग आसून सुद्दां तेंचें सगळें वेगळें. एखादो पार्लिमेंटान जर एक्ट पास जालो जाल्यार तो जम्मू काश्मीराक पास एक्ट लागनासलो, तें परत एकदां थंय घेवचें पडटालें. हें सगळें कर्म जें आसा हें काँग्रेसीन आपल्या टेन्युरा भितर केलें. केवळ 77 वेळाची खूब आसा, बाकीचे सांगपाक वचना, 5 केली. आनी भारतीय जनता पार्टीन आपल्या टेन्युरा भितर 27 बदल जे केले त्यातले 5 बदल हांव तुमकां सांगता. जो बदल केलो तो 2016 आनी तो बदल खंयचो केलो तर GST गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स. ह्या देशा भितर सगळो एक टॅक्स केलो आसा. चार्टर्ड अकाउंटंटांक ताका खबर आसतली. पयलीं वेगवेगळे टॅक्स आसताले, तो एक टॅक्स केलो जेणे करून ह्या देशांतल्या नागरिकांक त्रास जावपाक जायना. एक बदल केलो. दुसरे जे आसा दुसरो बदल 2018 केलो. हाच्या पयलीं आमचे कडेन OBC रिजर्वेशन दिताले पण ताका कमिशन नाशिल्लें. ST कमिशन जशें आसा, SC कमिशन आसा, अधिकार जो आसा हो अधिकार दिवपाचें काम अदर बॅकवर्ड क्लास जे आसा तांकां अधिकार दिवपाचें काम जे आसा हें भारतीय जनता पार्टीन 2018 102 अमेंडमेंट बदललें
आणि तो अधिकार दिलो. तिसरो जो अधिकार दिलो तो आम्ही पळयतात केवळ BPL होल्डर जे आसा तांकांच रिजर्वेशन, पूण एखाद्या उच्च समाजा भितर जन्माक आयलो आसलो जनरल कॅटेगरीन, पण त्याच्या घरा भितर तो जर गरीब भुरगो आसत जाका आमी इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन जे म्हणटात, अशा भुरग्याक सुद्धा रिजर्वेशन मेळूं जाय. आणि म्हणून तो बदल जो आसा 103rd अमेंडमेंट 2021 हाडलें आणि हाच्या भितर भुरग्याक त्या एज्युकेशनाक आसत किंवा गव्हर्नमेंट जॉब मेळपाक जाय म्हणून इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन मागीर तो खंयच्याय समाजाचो आसूं शकता हे अमेंडमेंट केलें. तिसरें जे अमेंडमेंट केलें 106वें अमेंडमेंट 2021 ज्या वेळाचेर नवीन पार्लिमेंट मारलें आणि त्या पार्लिमेंटान नवीन ऍक्ट जो पास केलो तो वुमन रिजर्वेशन. ह्या देशा भितर पार्लिमेंट आसतलें, असेंब्ली आसतली, ह्याच्या भितर 33% महिलांक रिजर्वेशन दिवपाचें काम हे अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें. चवथें जे अमेंडमेंट केल्लें आसा त्याच्या भितर आमी पळयतात की ट्रिपल तलाक म्हणजे आमचो मुस्लीम भगिनी ज्यो आसात तांकां एक अधिकार मेळूं जाय हें ट्रिपल तलाक केलो. आणि पांचवें जें काम केलें तें रिमूव्हल ऑफ 370 म्हणजे जम्मू काश्मीरात तेंच्यांनी 35 एज जें इन्सर्ट केल्लें तें काडलें आणि जम्मू काश्मीर हो भारत देशाचो भाग आसा हें करपाक लागून हें एक अमेंडमेंट केलें. आणि त्यामुळे काल तांच्यांनी ज्या तरेन थंय आमी कॉन्स्टिट्यूशन बचाव म्हणून जें करता ताका विचारपाची गरज आसा. कॉन्स्टिट्यूशन बचाव हें तुमच्या कडल्यान करपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीन जें कितें केल्लें आसा तें आमच्या बऱ्या करून केल्लें आसा, कारण तुम्ही सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आसात. कारण आम्ही बऱ्याचदा कशें आसता ऑपोजिशनान जर एखादी गोष्ट उलयले की आम्ही बऱ्याचदा हे खरेंच आसतलें काय कितें अशा तरेची चर्चा आमच्या भितर आमी सुरू करतात. आणि त्यामुळे तुम्ही सगळे प्रमुख ज्यांच्या आधाराचेर आमकां ही निवडणूक जिखपाक जाय, ज्यांच्या आधाराचेर 2027 ची विधानसभा आमकां जिखपाक जाय, ज्या कार्यकर्त्यांच्या आधाराचेर पणजी मतदारसंघात आमकां परत एकदा बाबूश मोन्सेराताक मोठ्या मताधिक्यान आमकां निवडून हाडपाक जाय हे तुमचें काम आसा. आणि हे जर सगळे आम्ही करतले असत जाल्यार तुम्ही सगळे कन्विन्स आसूंक जाय. तुमच्या भितरच जर सगळ्यात दुबाव जर आसत, एखादो किंतू जर आसत जाल्यार आमी दुसऱ्याक तें एक्सप्लेन करपाक शकचे ना. आणि म्हणून आमची सगळ्यांची जबाबदारी आज आम्हाला 31 जणांचे आमच्या अध्यक्ष आणि बाबूश मोन्सेरात यांच्यानी फेलिसिटेट केले, पण आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा की ह्या मतदारसंघात ह्या गोंया भितर 27ची निवडणूक जिखप. आणि ताका लागून ह्या संमेलनाच्या निमित्तान आमी एक पॉझिटिव्ह मेसेज घेऊन आमकां फुडें वचपाक जाय. येणाऱ्या दिसांनी केन्ना तरी आमची कॉर्पोरेशनची निवडणूक जातली, जिल्हा पंचायत तुमकां लागना आसत, पण हे सगळे निवडणुका जे आसा हे प्रत्येक निवडणूक भारतीय जनता पार्टीक जिखूं जाय. कारण आमी प्रत्येक निवडणूक ही सिरियस धरतात. केवळ विधानसभा हे टार्गेट धरता आसतना कॉर्पोरेशनची निवडणूक जी आसा ती आमकां तितकीच म्हत्वाची आसा हे आमी सगळ्यांनी ठरवूंक जाय. आणि म्हणून आमी सगळ्यांनी, कारण आमी बऱ्याचदा एखादी बरी गोष्ट जर आसत जाल्यार आपण ती बऱ्याचदा आमी शेअर करतात. एखाद्या संदर्भात क्वेश्चन मार्क जर आसत जाल्यार आमी आपापसात उलोवंक जायना. आमी ती जर माहिती जर सविस्तर त्या मनशा पर्यंत जर पावली आसत जाल्यार आमच्या तकलेन जर कितें आसत जाल्यार ती आमकां काडपाक जाता. आणि बऱ्या तरेन आमकां ह्या मतदारसंघात परत एकदा 2027च्या निवडणुकी भितर जशें आमच्या प्रदेश अध्यक्षान सांगिल्लें आसा की आमकां 52% मतां मेळोवपाक जाय. आमच्या मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा की चवथ्या वेळाचेर आमकां परत ह्या गोंया भितर राज्य करपाक जाय. आणि हे राज्य जर करतले आसत जाल्यार तुमी खंबीर आसचें पडटलें, तुमी सगळ्यांनी हे तकल्यान घेवचें पडटलें. तुम्ही जर घेतले आसत जाल्यार डेफिनेटली हे दोनूय गोष्टी आमकां जातले. आणि म्हाका पूर्ण विश्वास आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ बाबूश मोन्सेरात ह्या मतदारसंघा भितर तुम्ही सगळे कार्यकर्ते मोठ्या तन्मयेन हातूंत तात्पर्यान काम करतले आणि भारतीय जनता पार्टी ह्या मतदारसंघात विजय धन्यवाद देतो. सगळ्यांकडे दिलगिरी व्यक्त करता. मातशें मागता की सगळ्यांनी आपली कदेलां मातशी फुडें घेवची. म्हणजे मोर देन एक्सपेक्टेड क्राउड जातलो. तर सगळ्यां कडेन मागता मातसो कदेलां फुडें घेवची. थोड्यांक मागता की तांच्यांनी मोदी येवन रावला रुपे रावला फाटल्या सुद्दां सगळ्या लोकां कडेन मागता की तांच्यांनी मोदी येवन रावला. आपल्याला
बरें दिसता सगळ्या पणजेकारांक उमेदीन भायर सरिल्ले आसा. हांव आमकां आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब दामू नायक हांचे कडेन की तांच्यांनी आमच्या पणजेकारांक संबोधीत करचें. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा दामू नायक तुम्हाला म्हणो. नमस्कार श्री दामू नायक हांच्याकडे की तांच्यांनी आमच्या पणजेकारांक संबोधीत करचें. भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या ह्या पणजे कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात माझे तुमचे मध्ये आसात गोंय राज्याचे तडफदार युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मध्ये आसात पूर्व अध्यक्ष आणि तसेच राज्यसभेचे खासदार माननीय सदानंद तरफे कानवडे, आमचे मध्ये असतात तुमचे सगळ्यांचे लाडके आमदार आणि रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मशरफ, या मंडळाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री पुंडलिक शेट्टी, उत्तर गोंयचे आमचे दया कारबोटकर, मांद्रे, संजू नायक, मेयर आमचे बाब रोहित मशरफ, सिद्धार्थ कुंकळकर, सर्वानंद रुपेश कामत, मंगरी दुर्गावकर, संजू देसाय हांगसर बशिल्ले हांव सगळ्यांची नांव घेवपाक वचना. थंयच्यान गोलकारा पासून केशव प्रभू, एपी पारीख सगळे आसात, कावन्सिलर आसात, पत्रकार आसात आणि तुमी सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं आयज अक्षय तृतीया आणि आयज अक्षय तृतीयेच्या आमच्या हातूंत आतां 3:30 मुहूर्त म्हणटा. आयज बरो मुहूर्त आणि बरे मुहूर्ताक खूब बऱ्यो गजाली जाल्यात आणि म्हणून तुमच्या सगळ्यांक अक्षय तृतीयेच्या आयज हांव परबी दिता. त्याच बरोबर म्हाका खूब आनंद जाता की हांव सकयल पळयतालो ह्या पणजे मतदारसंघातले म्हज्या फाटले 30 वर्सान हांव जे पळयतालो ते जुने कार्यकर्ते दिसतात आणि जुने आणि नव्यांचे बरोबर हेचे व्हडलो हो समुदाय हांगा जमला त्या बद्दल निश्चितच एक मनांतल्यान तुमची काळी जावपाक जाय. म्हाकाय आनंद जालो कारण जुने हे आमचे मार्गदर्शक आसा आणि नवी हे आमचे कार्यकर्ते ही आमची चेतना आसा, ऊर्जा आसा. आणि होच एक धागो पकडून हांव सांगता भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचो मेळावो आसा. आयज नवनिर्वाचित समितीक गुलाब पुष्प दिलें, तांकां शेळो घातलो आणि त्या कमिटीक फूल आमी अनाउन्समेंट केले आणि आमी हांगा एकठांय जाल्ले आणि तांकां आमी अभिनंदनूय केलें. पण ह्या नव्या कमिटीच्या जे आमी जेन्ना अभिनंदन करता तेन्ना नव्या कमिटी कडेन अनेक गोष्टी आसा त्यो तांच्यांनी करपाच्यो आसा. भारतीय जनता जी पार्टी आसा ती कार्यकर्त्यांची पार्टी म्हणून वळखली गेली वता आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीचे जो कार्यकर्तो आसा तो कार्यकर्तो सदांच एक चेतना घेवन, एक स्फूर्ती घेवन सदां आपल्या घराकडे वता आणि आयज पासून त्या वेळा पासून आतां पर्यंत सुरू जाला तो एक प्रवास हो आयज पासून आमी गोंयांत करता. भारतीय जनता पार्टीची गोंयांत सुरवात जाली तेन्ना अनेकांनी जे काम केलें त्यामुळे पणजे मतदारसंघातल्या बाई मनोहर पर्रीकराचें नांव न घेता हांव फुडें वचप म्हाका बरें दिसचें ना आणि म्हणून मनोहर पर्रीकर आसात, श्रीपाद नायक आसात, राजेंद्र आर्लेकर आसात, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसात, सतीश दोन आसात, अनेकांनी आणि दुसरे पिढीतले मागीर सदानंद शेठ कानवडे आसात, विनय तेंडुलकर आसात, विश्वास अनेक जे कार्यकर्ते आसात, दत्ता खोलकर आसतलो आणि सुभाष साळकर आसतले, अनेक कार्यकर्त्यांच्या या आपल्या त्यागाचे आणि आज भारतीय जनता पार्टी इतले पर्यंत पावलेली आसा. पण हांगासर जमिल्ल्या कार्यकर्त्यांक एक प्रश्न निश्चितच तो आमी वतना घेवन वतले. हांव भारतीय जनता पार्टीचोच कार्यकर्तो कित्याक, म्हाका भारतीय जनता पार्टीच कित्याक जाय. आज एक ऐतिहासीक निर्णय जालो, आज ऐतिहासीक निर्णय आज अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्ताचेर जालो
आज माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि आज कॅबिनेट घेतली आणि कॅबिनेटीन भितर पॉप्युलेशन सेन्सस जो आसा त्या पॉप्युलेशन सेन्ससा भितर जातीय जनगणना कास्ट सेन्सस आसा तो तांच्यांनी एप्रूव केला. फाटली 94 वर्सां जातीय जनगणना ही जावना आणि आता एक ही जातीय जनगणना करून एक वेगळो पायंडो तातूंत भितर सामाजीक स्तर, आर्थीक स्तर आणि समाजाचें एक चित्र जे आसा तें चित्र एक घेवन तातूंत भितर एक नवी दिशा घडोवपाचो जो प्रयत्न आसा तो माननीय नरेंद्र मोदीजी हांणी केल्लो आसा. आमी हांगसर आयले, आमी केन्नाय म्हणटात नवीन कार्यकर्त्यां खातीर म्हणून मुद्दामून म्हणटात. आमी आयले, आमचें स्वागत केलें, आमी दिवली पेटयली आणि आमी ते 3 फोटो आसा त्या फोटोवाक आमी फुलां घातली. खूब जाण हांगासर बायलो आसतले, खूब जाण आसतले नवीन कार्यकर्ते आसतले, ते कदाचित प्रश्न पडलो आसतलो हे बीजेपी वाले सगळे येता, सामके भरपूर तयारी आसता, सगळे कार्यकर्ते आसात आणि येता आणि ते 2 फोटो जे आसा त्या पायण्याला जे आसा त्या पायण्याला घालता आनी हार फुलां घालता. कोण गायते आणि हांव प्रत्येक मिटिंगेक सांगता, हांगाय सांगता कळपाक, कारण हांगासरल्या काही लोकांनी त्यो मिटिंगे आयकून आसतल्यो, पत्रकारांनी 4 फावटी आयकले आसतले, पण नवीन लोकांनी आयकपाक जाय म्हणून मुद्दाम सांगता. भारतीय जनता पार्टी हो एक परिवार आसा, फॅमिली, आणि त्या फॅमिलीचे तुम्ही सगळे गठन झाले, तुम्ही सगळे ताचे मेंबर झाले. सो आमची ही व्हडली आता एक्सटेंडेड फॅमिली. जेन्ना तुम्ही ह्या फॅमिलीचे मेंबर झाले म्हणल्यार आमचे परिवार जालो, घर जालें. आणि म्हणून ताची उपमा दितना हांव दुसरी वटेच्यान सांगता. आमचें घर आसता, आमी केन्नाय घर पळयलां, आमच्या घरान भितर, आमच्या हॉलान भितर अशे 2 फोटो आसतात, 4 फोटो आसतात, जाणटेल्यांचे कोणाचे फोटो आसतात न्ही. हय जाल्यार हय म्हणा म्हटल्यार म्हाका आसतात न्ही फोटो. कोणाचे आसतात ते आमचे कोणा पणज्याचे बी कोणाचे. केन्ना हांव कोणागेर होळीक दिवपाक जर गेलो, कोणी तुमचेर आयलो जाल्यार तो होळी दिली, लग्नाक बाय यो बी म्हूण सांगता. मागीर आमची कितें घरकान्नी कितें म्हणटा, राव बस हांव साखर हाडटा म्हणटा, नाल्यार च्या हाडटा म्हणटा. ती उठटा आनी मागीर भितर वता. ती जी साखर आनी च्या हाडपाक तेन्ना आमचे कडेन कांयच काम ना न्ही. आमी मागीर अशें एवटे तेवटे पळयता आनी मागीर पळयतकीर 2 फोटो दिसता. पण त्या घरात आनीकी मेंबर जेन्ना आसता, एक आजो बशिल्लो आसता, तो नातवा कडेन खेळटा, केन्ना केन्ना नातवा कडेन खेळटना बॉल फुटता, जे कधी असो वयर वता तो पळय ना तो फोटो पडटलो बी केन्ना म्हणटात, ताजेर माननाता. त्या वेळाचेर तो नातू आज्याक विचारता, आज्यान ते फोटो कोणाचे रे? त्या वेळाचेर आजो नातवाक सांगता, हें पळय घर आसा पळय न्ही, हें घर जें कोणें पळय बांदलें ते घराचो जो कर्तो पुरुश आसा, जाणें तुज्या आज्याक म्हज्या बापायक शिकयलो, व्हडलो केलो, ताणें खूब त्रास भोगले, तांचे फोटो ते. तांणी आज्याक शिकयलो, आज्यान म्हाका शिकयलो, हांव म्हज्या पुताक शिकयता आनी आतां म्हजो पूत तुका शिकयता. आनी हें आमचें घराण्याचें चित्र आसा. आनी ज्या घराण्याक ताणें वयर काडलो, ज्या घराक कर्तृत्वान सिद्ध केलो, तसो तो आमच्या घराण्याचो पुरुश, त्या दुसऱ्याचो फोटो. भारतीय जनता पार्टी अशीच एक फॅमिली आसा. भारतीय जनता पार्टी कोणी दुसरे न्ही, ते घर आसात तशें एक आमचें एक व्हडलें घर आसा. आनी ह्या घरान त्या 2 मनशांचे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आनी पंडीत दीनदयाळ आसा, तांचे जे फोटो आसा. आनी म्हणून म्हज्या फॅमिलीचो म्हजो पुरुश कोण, म्हजो मनीस कोण, म्हजो हांव कित्याचो वारस करून फुडें वता तें पयलीं कळपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक हे 2 पुरुष कळ्ळे, पण कसलो वारस घेवन वता? जाल्यार तांच्यांनी एक सिद्धांत मांडलो, आयडियोलॉजी केली, विचारधारा. कसली ती विचारधारा? जाल्यार ताका शब्द दिलो अंत्योदय. माननीय नरेंद्र मोदीजी आसत, नाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, किंवा सदानंद तानावडे आसत, किंवा आनी कोणी आसत, प्रत्येक जण आपल्या भाशणान एक शब्द उलयताच उलयता. कितें तो? अंत्योदय, 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 अंत्योदय. हांगासर ती कोण बायलां बशिल्लीं आसा ती म्हणटली कितें अंत्योदय अंत्योदय म्हणटा. सादी आसतात बाबडी, तांकां खबर ना. अंत्योदय म्हटल्यार समाजातलो सगळ्यात सकयलो जो मनीस आसा, किंवा सगळ्यात शेवटचो जो मनीस आसा, त्या मनशाक सामाजीक स्तर वयर काडून ताका वयर व्हरून ताका एक बरो नागरीक म्हणून आनी ताजे लायफ सेटल करपाचो प्रयत्न ताका म्हणटा अंत्योदय. हो अंत्योदय ही विचारधारा घेऊन भारतीय जनता पार्टी फुडें सरली
तातूंत भितर हे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांचो वारसो फुडें गेलो, तो अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी, ताजे फुडें तो वारसो फुडें गेलो, तो नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह आणि सगळे पर्यंत हांचो तो वारसो होतो डॉक्टर प्रमोद सावंत. पण मनीस कसो आसता, मनशा गजाली काही कळना. आमचे कडेन घराकडे येतात, हांवूय 2 फावटी आमदार जालो. आमच्या घराकडे येता आनी लोक सांगता की स्कीम केल्या बरें म्हणटा, आमकां ती स्कीम. मागीर ती बायल येता आनी म्हणटा आमकां ते पयशे मेळटले न्ही. आमी म्हणटा कसले गे ते पयशे येतात ते कसले. आतां तिका ते सांगपाक कळना बाबडे कसले ते. तिका एकच खबर आसा म्हयन्याक पयशे येता ते म्हाका करून दी म्हणून. बरोबर न्ही. तिका बाबडे कितें कळटलें. तिका ती दीन दयाळ सामाजीक सुरक्षा योजना हें नांव खंय घेवपाक कळटा तिका. ते कसले ते पयशे येतात तेजे बाबडे तिका 4 पयशे मेळ्ळ्यात पुरो. ग्राम आधार योजना, नाल्ली लक्ष्मी तिका जाय. ह्यो सगळ्यो स्किमी म्हटल्यार अंत्योदय स्किमी. म्हटल्यार कितें समाजातल्या सगळे स्तरा कडेन आमी बारीक बारीक गोश्टी कडेन झगडटात, बारीक बारीक गोश्टी कडेन. ती येता बाबडी. तोच अंत्योदय जो विचार आसा तो सगळे स्तरा कडेन पर्यंत जाल्लो आसा. आमचे कडेन येतात आनी मागीर ते सांगतात ती स्कीम दी. दीन दयाळ सामाजीक सुरक्षा एक कोण तरी 60 वर्साचो म्हातारो ताणें काम केल्लें आसा. आपल्या भुरग्यांक लग्न केलें, आपल्या नातरांक तांकां शिकोवपाक लागलो, सर्वीस करतालो, तो पायलट आसतलो, गाडेकार आसतलो, खंय तरी खटखटी विकली, चॉकलेटी विकल्यो. आतां बाबड्या कडेन जायना, दोळ्यांक ताका दिश्टी पडना, ब्लड प्रेशर आसा, डायबेटीक आसा. मागीर कितें करपाचें ताणें समाजा खातीर तें कितें दिवपाचें दिलें, आपल्या घरा खातीर कितें दिवपाचें दिलें. चलो लग्न जालो, सेपरेट रावलो. पण त्या वेळाचेर मागीर ताका पळोवपी कोण ना. जेन्ना बापूय ह्या भुमिकेन जेन्ना राजा बशिल्लो आसता ताका ताका दिसपाक जाय की ताका कोणी तरी आदार दिवपाक जाय. आनी म्हणून ती त्या वेळाचेर स्कीम आयिल्ली ती 2000 रुपये म्हयन्याक जाणटेल्याक 60 वर्साच्या किंवा विधवा बायलेक ताका म्हणटात अंत्योदय. सगळे स्तरा कडेन काम करता. आतां काय म्हणल्यार कोण घेता कोण घेता. दुसरी म्हारगाये खातीर कोणी बायलो केन्नाय म्हणटात कसली म्हारगाय रे म्हणून. बाजारान एकदां गेले आनी थंय अचानक दिश्टी पडले कांदे आयज 40 आशिल्ले फाल्यां 50 जाले म्हणून घे गाळे कोणाक तो एक बसलो थंय डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटाला घे जाले गाळे. आनी म्हणटा पाड दीन आनी घे गाळे आशिल्ले. पण तांणी तुमच्या म्हारगायेचेर वखद म्हणून तुज्या एकावंटान भितर गृह आधार, घरा खातीर आधार, घर चलोवपा खातीर हे पयशे दिल्ले आसा. म्हयन्याक ते एकावंटान येता, टिंग करून नोटिफिकेशन येता. म्हणजे कोणाली तरी एक चली जी आसा तिका लग्न करपाक जाय तेन्ना आवयच्या कपडाचेर 4 आठवे येता. आमच्या घरान भितर एक आसा आताले हय म्हणा नाले ना म्हणटा आमी हांव बदलना. आमचे भितर एक सिस्टम आसा आवयच्या वटेच्यान चलयेक एटलिस्ट मिनिमम 10 आनी 2 कांकणां तरी दिवपाची. आतां जायना. आताले हय म्हणा. आनी अशे वेळाचेर तिजेर आठवे येतात. कशें चलयेचें लग्न करपाचें कांय ना. भांगराचो 1 लाख कितें तो आसतलो. अशा वेळाचेर त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीच्या ह्याच राज्यांनी माझ्या ह्याच मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्या खातीर स्कीम काढली लाडली लक्ष्मी आणि ते 1 लाख रुपये घरांनी दिवपाक लागले. कित्याक लागून अंत्योदय. आणि हाली जेन्ना कोविड आयलो सगळे घरान बशिल्ले. म्हाका याद आसा आमच्या घरान सुद्दां पळयले कोण कोण मेळपाक येताले गेटीर घे आमी डेटॉल बिटॉल लावन परत गेट पुसली 10 फावटी तरी. भुरगे भितर घरान आसा भायर वचनाका तांकां धोकोवन बिकोवन घरान आनी कांयच ना भायर वचत ना. पण विचार करात जो जोडकार आसा पळय न्ही दिसवड्यान जोडटा ताणें कितें करपाचें. ताका दिसवड्या गेल्यारूच पयशे मेळटले. तो नुस्तें विकपी जर आसत खंय तरी आमे विकपी आसत खंय तरी आनी कितें विकपी आसत सिजनल कितें विकपी आसत ताका दिसाचे कितें जोडले ते मेळटले. बरें ह्या कोविडा लागून कोणूच भायर सरना सगळे दिवन. अशा वेळाचेर सरकारी आमचे आशिल्ले तेन्ना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत 19 तेन्नाच मुख्यमंत्री जाले. तेही सगळे भायर सरले. आमची जिवाक भंय आशिल्लो कड्डणा वाड भाजी वाड सगळे वाड. अशा वेळाचेर ज्या दिसा तो घरचो जोडटा पळय कांय जोडना न्ही त्या घरान टूल पेटली ना. धाकली भुरगीं रडपाक लागली अन्न जालें. आमचो बापूय थंय बशिल्लो राजा आमचो माननीय नरेंद्र मोदीजी. त्या वेळाचेर ताणें स्कीम काडली गरीब कल्याण स्कीम. त्या स्किमीन कितें दिलें की खंयचेच घर उपाशी उरचें ना. त्या खातीर ताणें एका मनशाक 5 किलो तांदूळ आनी त्या घरान जर 4 किलो जर 4 जाण आसा जाल्यार 4 जाणांचे 20 किलो तांदूळ दिले.
फुकट फुकट ती स्कीम केन्ना चलता ती आतापर्यंत चलता आणि इनफॅक्ट ती 5 वर्ष चालू आसा. आता आवय काडा पळय कितली जाणटी घेता ती स्कीम जी आसा गरीब कल्याण योजना 5 किलो तांदूळ एका मनशाक अशें घरान 4 जाण आसल्यार 20 किलो काढा ती प्रामाणीकपणे काढा. हांगासर 5 जाण प्रामाणीक आसा बाकीचे कित्याक काडना ती खबर आसा दुसऱ्याक कळटले म्हणून हांव तयार जालें सारखे न्ही अभिमान दिसपाक जाय. ती कोणे दिल्लो हो तुमकां काय कोणें उत्तर न्ही एका भावान तुमकां दिल्ली भेट. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बापायच्या नदरेन तुमच्या घरांत पटयल्ली चूल आपल्या भयणी खातीर दिल्लो उपहार तो पयलीं तो आयज पासून चालू आसा. आयज पासून भारतांत भितर एकटोय उपाशी खंय तरी मेलो हे खंयच घटना घडूं ना. हेंच जर सगळ्यांत व्हडलें श्रेय आसा ताका त्या श्रेयाचें नांव जर कितें जर आसा अंत्योदय. अंत्योदय आमी कितें करतात भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्त्यांनी सगळे स्तरापर्यंत ह्यो सगळ्यो स्किमी सांगूंक जाय. प्रत्येक घरान हें सगळें मेळटा पण तरी आसतना ज्या वेळाचेर बरोबर इलेक्शन येता त्या वेळाचेर खंय तरी रुसवे फुगवे दुखणी आसली वयर सरता. बरोबर आमचो स्वभाव तो. कसली दुखणी हांव सांगता कावन्सिलर बशिल्ले आसा सगळ्या कावन्सिलरांक खबर आसा सरपंचांक पंचांक खबर आसा बरोबर दारान बरें हॉटमिक्स घालता न्ही ते हॉटमिक्स घालतना कितें जाता तेन्ना हळू कावन्सिलरांना आमदाराक सांगता फोन करून मातशें एक काम करा म्हणटा बरें जाल्यार रस्ते पण हांगा म्हणटा 4 कायली हॉटमिक्स घाल खंय गेटी कडेन फोन करता काय ना कावन्सिलराक 4 कायली म्हाज्या गेटी कडेन घाल म्हणून तेन्ना सगळे हय म्हणटा. आणि चुकून त्याच टायमाचेर तुमचो मोबायल जर बंद आसत किंवा तो इंजिनियर जर फोन घेना जाय आनी तो पेवर जर मातसो फुडें पावला आनी घातले ना न्ही घे मागीर तुमकां दाखयता तूं डावान येवप फुडले फाटी मतां मागपाक बरोबर न्ही हय म्हणटा कितली जाण कितली जाण दाखयता म्हणटा ती पळय. पण बरोबर त्याच टायमाचेर आमी विसरतात एक मनीस 18 वर्सां काम करता नरेंद्र मोदीजी जो भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या आमच्या हांगा सगळे परिवारा खातीर खूश करपाक न्ही जाल्यार सगळे जनते खूश करपाक लागून 18 वरां काम करता. तो मागीर विसरतात. म्हाका अंत्योदय येता तें विसरतात म्हाका लाडली येता तें विसरतात म्हाका घरवादार येता तें विसरतात म्हाका केन्ना केन्ना काही कामां दिली कितें कितें हेल्प दिलो आसा तें विसरतात आनी याद उरता फक्त 4 कायल्यो गेटी कडेन घालपाक. आनी एक्चुली हरशीं म्हणून म्हाका अनुभव आसा 4 कायल्यो आसना त्यो 40 कायली घालता म्हणटा ती गाडी वचपाक. जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर थंय वता न्ही तो आयल्यान फोन करता सायब ते 4 कायली न्ही म्हणटा तो अर्दो ट्रक खाली करचो पडटा म्हणटा आनी तो घालपाक वचना. ही वस्तुस्थिती आसा. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो इतलो स्वार्थी जायना आनी म्हणून आयच्या ह्या मेळाव्याचे निमतान सांगता अनेक गजाली केल्यो नरेंद्र मोदीजीन अनेक गजाली सगळे उलयतात खंयचे च्याच्या वाड्यार उलयतले खंयचे खंय तरी बसते कडेन उलयतले बेस्ट केल्या सगळे म्हणटा आनी मत मारतना म्हाका कितें मेळ्ळें त्या पुलार वता तो पूल आमचो न्ही त्या पुलार वता तो पूल आमचो न्ही ते तांदूळ येता ते आमचे न्ही त्या देश एक संरक्षण एक दिवन आमकां सगळ्यांक सेफ करतात तो आमचें कांय न्ही. आमची भुरगीं बरी शिकतात ते आमचे हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताचें केन्ना केन्ना कौतुक करता हांव फाटले 4-5 मिटिंगेक तो आयकता न्ही तुमचें कौतुक करता हांव कौतुक करता ताचें. आतां पर्यंत आमी 22-25 मेळावे जाले तो एक उबो रावता आनी प्रश्न विचारता लोकांक कितले जाणांनी ह्यो सगळ्यो कितले 145 स्किमी घेतलेल्या म्हणून खरेंच कौतुक करता. पण आमकां खरेंच वायट दिसता की अनेक स्किमी ज्यो आसा त्यो स्किमी तांचे कडेन पण एक तर पावल्यो ना एक तर ते खबर ना जाल्यार तांणी त्यो घेवना. ह्यो अंत्योदयाचे सगळे तुमकां लागून केल्यात म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीचें काम आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचें जर कितें काम आसा जाल्यार ह्यो सगळ्यो उपलब्धी तुमकां पावोवपाच्यो. म्हणून आयज जे 31 जाण जे पळय नवनिर्वाचित सगळे सदस्य आसा तांकां हांव एक आव्हान करता एक विनंती बी करता तुमकां आयज पळय पद दिल्यात पळय ती पद कित्याक शोभे खातीर दिवना ती तुमची जबाबदारी आसा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांव केन्ना काही अशें सहज तुमचे कडेन खबरे मारता ते हातून भितर उलयता सहज उलयता. हांव केन्ना कोणाक म्हणटा तर मनोज अरे भायर वच आनी हो एक बारीक किरकिरीत जाल्लो आसा अमको बारीक हांव सामको किरकिरीत खूब मारल्यार पडटा केल्यार सुद्दां पडटलो काय ना ताका पावर ना ताजेर एक चडे आनी हांव तुका 1000 दिता तो सामको सकयल वचून ठोकर एक कडेन 20,000 म्हणटालो. आतां मातशी बदलुया
ताका PI करूया 2 कितें लागया आतां वच आतां ताजेर एक फुलय हांव तुका 5,000 रुपया म्हणून तो म्हणटलो म्हजेर फुलयतलो पयलीं तुका आनी खंयचे 5,000 ताजेर फुलयले आपण भितर पडटलो म्हणून मनीसय तोच कामूय तेंच मागीर बदल कितें जालो तर बदल जालो पदाचो ताका दिल्लें तें पद डेजिग्नेशन त्या पदाक लागून ताका एक शक्ती आयली ताचेर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आयली भारतीय जनता पार्टीचे 31 कार्यकर्ते जे पळय हांगासर सगळे एकठांय आसा त्या तांचेर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा शालो बेश्टो घालूं ना जर हांव जर 30 वर्सांचे आतां कार्यकर्ते किंवा हे सगळे हांगा माचयेर बशिल्ले 30 वर्सां पर्यंत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक वता हो कसोच शालो सकयल पडपाक जर दिना जाल्यार हांगासर प्रत्येक कार्यकर्त्या कडेन तीच अपेक्षा आसा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो ना म्हाका फोटो बरो आयलो म्हजो मातसो सारको परत या परत मारलो तो फेसबुकार घातलो तो कार्यकर्तो घालपाक जाय म्हणून तो घालनासलो रावलो पण त्याच बरोबर आपणय ह्या भारतीय जनता पार्टीचो त्याग घेतलो खूब जाण आसा तशे हांव मरे नरेंद्र मोदी म्हणटा हांव मरे नरेंद्र मोदी हांव मरे BJP रे ताका सामकें पडल्यार सुद्दां सामकें हनुमानान पडल्यार राम सुद्दां दिसपाना आपण पडल्यार कमळ दिसतलें पण इलेक्शना कडेन तो नाका इलेक्शना कडेन हो नाका कित्याक नाका भारतीय जनता पार्टी कितें मूर्ख आसा खंयचो कॅन्डिडेट दवरपाक आनी खंयचो कॅन्डिडेट दवरपाक नाका ते भारतीय जनता पार्टीक कळना हांगासर बशिल्लो एकलोच मनीस उलयता आमच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पासून सगळे एकठांय बसतात आनी ताचे निर्णय घेतात कोणाक घेवपाचो ना भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी अशें गृहीत धरचें न्ही म्हाका जाय तेच म्हणून आमकां जाय ते जर मेळपाक जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सुद्दां अनेकांतून भितर सगळे सोदून सोन्यामूल पिवळे अशें गरज काडटा ह्या भारतीय जनता पार्टीचे आसा ना म्हाका तोच जाय भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरा नरेंद्र मोदीचेर विश्वास दवरा प्रमोद सावंताचेर विश्वास दवरा आनी मागीर पळया मागीर पळया 52% उद्दिश्ट आसता आमी साकार करतले काय ना मागीर करतले काय ना 10% उरलेले आमी उलोवपाक सुद्दां जड म्हाका तें बरें दिसता आनी आतां कांय ना आनी सकयल तेन्ना मागीर उलयतना करतले काय ना 40% जाले आमी 52% करतले काय ना 53 जाले बोलो भारतीय जनता पार्टीचा बोलो भारतीय जनता पार्टीचा डॉक्टर प्रमोद सावंत मागे पडो आता बेश्टीच गोष्ट न्ही नाका कितल्याच किडकीन काम करपाक जाय कितल्याच उर्जेन काम करपाक जाय आनी हो जो यत्न आसा तो पूर्ण जर करपाक जाय जाल्यार हांगासरल्यान करपाक जाय भारतीय जनता पार्टी हे पणजीचे कमळ हे सगळे गोंयचे भूषण आसा जायना मागीर तुमी एक आदर्श घालून दितले जायना तोच तुमी फुडें वचपाक जाय भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या कार्यकर्त्याच्या मेळाव्याच्या निमतान आयज हांव इतल्याचेरच थांबता आनी अपेक्षा करता की मोठ्या नेटान मोठ्या जिद्दीन तुमी काम करतना ह्यो सगळ्यो स्किमी ह्यो सगळ्यो येवजण्यो लोकांच्या घराघरांत पावयतले आनी 27 कमळ फुलयतले आनी आमचो निर्धार आसा 52% आतां कोण तरी मदीं विचारताले मदींच तुवें 52% काडले रे म्हणून आयज सदानंद संताना आतां सांगले बुटा 52% म्हणून बरोबर सांगले ताणें कितें 52% हाजे पयलीं 2014 आमी सगळे एकठांय जावन गोंयां भितर लोकसभेक 51.68% मतां काडल्या म्हळ्यार 52% मतां काडल्यात काय ना म्हणटकीर तीच आमकां कॉपी पेस्ट परत करपाक जाय ते करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आदार जाय बोलो भारत माता की नमस्कार आमचे यंग आणि डायनेमिक डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन तांच्यांनी आमच्या पत्रकारांक संबोधीत करचो भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं
हॅलो. भारतीय जनता पार्टीच्या पणजेच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात आमच्यामध्ये असतात आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बाब दामू नाईक, भारतीय जनता पार्टीचे माजी प्रदेश अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ कानवडे, पणजेचे आमदार आणि आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात, पणजेचे माजी आमदार आणि पार्टीचे सेक्रेटरी बाब सिद्धार्थ कुंकळकर, त्याचबरोबर आमचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष बाब दया कारबोटकर, आमचे पार्टीचे सेक्रेटरी बाब सर्वानंद भगत, तुमच्या मंडळाचे अध्यक्ष बाब पुंडलिक शेट्टी, मेयर बाब रोहित मोन्सेरात, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस, समोर आशिल्ले कार्यकर्ता मोगाळ भयणीनो आनी भावानो. भयणीनो कित्याक म्हटलें जाणा, भयणी चड आसा, भाव थोडे कमी आसा. आणि म्हज्या पत्रकार मित्रांनो, आज आमी नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब पुंडलिक शेटये हाज्या लिडरशिपीच्या सकयल 30 जाणांची कमिटी डिक्लेअर केली. 30 जाणांक वयर आपोवन अध्यक्षान शॉल घातले आणि सगळ्या जाणांचें अभिनंदन केलां. भारतीय जनता पार्टी ही शिस्तबद्ध पार्टी आसा. हांवें कित्याक शिस्तबद्ध आसा तेंय सांगता. थोडे जाण पत्रकार फाल्यां कितेंय बरोवंक आहा. बाबूश एक दीस देवूळ क्लीन करता आसतना दिसलो आनी ताचो फोटो आयलो. ही हॅव एक्सेप्टेड भारतीय जनता पार्टी होल हार्टेडली. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. थोड्या जाणांनी बरयतना टिकात्मक बरयलें, पण थोड्या जाणांनी बरयता आसतना बाबूश आतां कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी मय जालो. हे कित्याक सांगता? आनी काँग्रेस सोडून येता आसतना भारतीय जनता पार्टीक जेन्ना येवपाचो विचार केलो तेन्ना ताणें पळयलें की काँग्रेसीत देशाचें भविश्य ना, गोंयचें भविश्य ना आनी पणजेचें भविश्य ना, लोकांचेंय बी भविश्य ना. भविश्य जर खंय आसत देशाचें, राज्याचें, पणजेचें आनी पणजेकारांचें, जाल्यार तें फक्त आनी फक्त मोदीजीचे आसचे आनी भारतीय जनता पार्टी. आणि म्हणून जेन्ना तो भारतीय जनता पार्टी आयलो तेन्ना भारतीय जनता पार्टीची सगळीं तत्वां म्हणजे कोणी टिकात्मक, थोड्या जाणांनी टिकात्मक घेतले, पूण हांवें पळयतालो दुसरे आमकां संवय आसा. आमी कितें देवूळ पयलीं पासून करूं जाय, बाबूच्या खातीर ते नवीन येतले. पण हे एक्सेप्टेड. भारतीय जनता पार्टीन कार्यक्रम दिलो. आपूण पणजेचो आमदार ह्या नात्यान हो कार्यक्रम आपूण करपाक जाय, तरी कार्यकर्त्यांक घेवन तो कार्यक्रम केलो. हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. आनी ताका म्हणटा आमी भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जालो. जुने नवे हाजेर आमचे अध्यक्ष उलयलो, तितून आमी वचना. पण एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय की आमी जेन्ना पळयता की भारतीय जनता पार्टी ही देश प्रथम, द्वितीय पार्टी आनी तृतीय आमी म्हणटी पार्टी आसा. सातत्यात जर तुमी पळयलें आयज जम्मू काश्मीरचेर जावपी पहलगाम अटॅक हो जो आमी सगळ्या जाणांनी पळयलो, आमकां सगळ्या जाणांक हाय जालें, आमकां सगळ्या जाणांक दुखलें. तुमी थोडोसो म्हणजे जम्मू काश्मीर फायल पिक्चर थंयसर, काश्मीर फायल्स पिक्चर थंयसरी पळयला, तांकां क्लियर कट कळ्ळां आसतलें 1991च्या पयलीं काश्मीराक कितें जाल्लें. कितल्या जाणांनी पिक्चर पळयला हात करा? म्हणजे खूब जाणांनी पळोवंक ना. म्हाका दिसता बाबूश परत एकदा जाय जाल्यार पणजे लाय आनी सगळ्या लोकांक दाखय एकदा. कितें दाखोवपाची गरज आसा? हा दाखोवपाची गरज आसा इतक्याच खातीर सांगता की काँग्रेस कितें आनी तेन्नाचें सरकार कशें चलतालें पळय न्हू तें कळटलें. म्हणजे टेररिस्टूच जे आहा पळय न्हू तेन्नाच्या प्रधानमंत्र्याक कशें मेळों येतालें तें तितून वेल डॉक्युमेंटेड आसा. वेल डॉक्युमेंटेड. काश्मीरी पंडितांक थंयसरल्यान कशें हफलून लायले आनी पूर्णता काश्मीर सोडपाक तेंच्यांनी भाग पाडले आनी कशा पद्दतीचे घृणास्पद अत्याचार, गुळी घालून मारपाचेच न्ही, ते महिलांचेर जाल्ले अत्याचार, फॅमिलीचेर जाल्ले अत्याचार, हे घृणास्पद अत्याचार पळोवन जो म्हणजे जो बरो मनीस जर पळोवंक वचत न्ही जाल्यार पळोवन जो असो काश्मीर फायलो पिक्चर आसा. आमी जर तो पिक्चर म्हणटा की तेच्यांनी अनुभवला आनी भारतीय म्हणून ह्या देशाचो नागरीक म्हणून दुखता आमकां. आनी म्हणून माननीय मोदीजी पयर जाल्लो एटॅक हो तांच्यांनी हांव सांगता इतलो सिरियस घेतलेलो आसा की तांच्यांनी सांगला तेंचो बदलो घेतल्या शिवाय भारत देश रावचो ना म्हणजे रावचो. आमचें तर म्हणणें आसा तांच्यांनी पूर्ण बदलो घेवचो. हाज्या पयलीं जावपी सर्जिकल स्ट्रायक आसतलो
ह्या सगळ्या हेजो फक्त भारतीय जनता पार्टी सरकारान भरलो. काँग्रेस सरकाराच्या वेळार खंयसरूच म्हणजे आज काल मोदीजी ह्या सेना प्रमुखांची मिटींग घेतली. कसो हल्लो करप आनी कितें हल्लो करप तांकां फूल फ्रिडम तुमकां जाय त्या पद्दतीन करात. नाजाल्यार तेन्ना कशें जातलें, गुळी मारूं जाल्यार विचारचें पडटलें, रावा पयलीं विचारचें पडटलें. एक गुळी मारूं जाल्यार म्हणजे थंयसर आमचे बॉर्डरीचेर ताका आमी LOC म्हणटात, लायन ऑफ कंट्रोल किंवा POK जे आसा, पाक ऑक्युपायड कश्मीर, म्हणजे कश्मीराचो भाग अजुनूय बी उरला. 370वें कलम रद्द जाले आनी जम्मू आनी काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक जालो. आमी मुळात भारतीय जनता पार्टीचें आंदोलन कितें आसलें तर अखंड भारत. आमी फक्त राजकारण करपाक भारतीय जनता पार्टी येवंक ना, समाजकारण करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी येयल्या, लोककल्याण करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी येयल्या. म्हणून आमी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय म्हणटा. अंत्योदय म्हणजे समाजातलो शेवटचो मनीस, अध्यक्षान जो सांगलो पयलीं, जेच्या पर्यंत कोणूच पावना. ती विधवा भयण आसतली, अपंग भाव आसतलो, जाणटेली आवय आसतली, ती खंयच्याय धर्माची आसुनी, ताका आमी सर्वधर्म समभाव म्हणटा. म्हणजे तो हिंदू आसतलो, मुस्लीम आसतलो, कॅथलीक आसतलो, ताज्या पर्यंत सगळ्यो आमच्यो स्किमी पावपाक जाय. ते अंत्योदय आसा. सर्वोदय म्हणजे सगळ्या पर्यंत, ग्रामोदय म्हणजे प्रत्येक गांवा पर्यंत किंवा प्रत्येक वाड्या पर्यंत, प्रत्येक गल्ली पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे ज्यो स्किमी सरकाराच्यो पावपाक जाय, हे सरकाराचें ध्येय धोरण आसा. म्हणून आमी काम करता. आमी फक्त म्हाका खुर्ची जाय, म्हाका पावर जाय म्हणून काम करिना. आनी ताका लागूनच अखंड भारताचें स्वप्न माननीय मोदीजी हे केन्ना पयलें सरकार जेन्ना जालें, नामोजी तुमकां श्यामा प्रसाद मुखर्जी सांगलो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीचो फोटो थंय लायिल्लो आसा. त्या पयल्या सरकारांत, नेहरूजीच्या सरकारांत ते फॉरेन मिनिस्टर आशिल्ले. फॉरेन मिनिस्टर आशिल्ले आनी जेन्ना काश्मीरांत वचपा खातीर तेन्ना सांगलें की ना, काश्मीरांत वचपाक पासपोर्ट लागतलो, तुमकां डायरेक्ट वचूंक मेळचें ना. हे जेन्ना सांगलें तेन्ना तेणें आपल्या मिनिस्ट्रीचो रेजिग्नेशन दिलें. आपूण विदावट पासपोर्ट काश्मीरांत वयतलो, आपल्याक काय जाल्यार तुमी अरेस्ट करा म्हणून सांगलें. आनी मंत्री पदाचेर आसतना मनशान रेजिग्नेशन दिवप आनी काश्मीरांत वचप, थंय तेका अरेस्ट करता. गूढरित्या तेजो दिसता दुसरे दिसा मृत्यू जाता. आनी तेन्नाच्यान भारतीय जनता पार्टीन ठरयलें की जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है. हे म्हणत भारतीय जनता पार्टी आनी तेन्नाच्यान सांगत आयिल्लें आसा. कितें सांगत आयिल्लें आसा? इस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. ह्या देशात 2 संविधानां चलची ना. ह्या देशात 2 प्रधानमंत्री आसचे ना. आनी ह्या देशात 2 निशान म्हणजे 2 झेंडे आसचे ना. आनी हाल्ली म्हणजे पयर 370वें कलम रद्द जाय पर्यंत ते मुख्यमंत्र्याक प्रधानमंत्री म्हणटाले. तांच्या कडेन दुसरें संविधान, जम्मू काश्मीरचें वेगळें संविधान आसलें. आमकां खूब जाणांक खबर ना, यंग भुरग्यांकूय खबर ना, कारण आमी इतिहास वाचिना. त्या तिरंगा झेंड्याच्या बरोबर जम्मू काश्मीरचोय फ्लॅग लायताले. आनी म्हणून हे 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टीचें स्वप्न. ह्या देशात 1 विधान 1 प्रधान 1 निशान हाज्या सकयल आमी भारतीय जनता पार्टीचें अखंड भारताचें स्वप्न साकार केलें. आनी म्हणटा हे अजुनूय बी आमी म्हणटा की पूर्ण जावना. POK जे उरला ते POK जेन्ना भारतांत येतले तेन्नाच अखंड भारताचें स्वप्न साकार जातलें. हांवें तेकाच लागून सांगलें की बऱ्याच जाणांक दिसता की सगळो इलेक्शन प्रोसेस हो सगळो आमी फक्त आमकां निवडून येवपा खातीर करिना. आमी कित्याक करता? माननीय मोदीजीचें विजन विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2047 फुडल्या 25 वर्सांचो विचार. आमी 25 वर्सां आमदार आसतले काय ना आमकां खबर ना. म्हळ्यार 25 वर्सां ह्या देशाचो विकास कसो जातलो. आनी 25 वर्सां ह्या देशाचो विकास जाता आसतना तो धाकलो भुरगो 10 वर्सांचो हांगासर बसला पयलीं, तो तेन्ना 35 वर्सांचो जातलो. तो तेन्ना ह्या देशांतलो कोण तरी बरो इंजिनियर आसतलो, कोण तरी दोतोर आसतलो, कोण तरी सायंटिस्ट आसतलो. ताजो विचार आमी करता. ते धाकले बाय थंयसर बसला, ताजो विचार आमी करता. आनी म्हणून तुमी पळयात ह्या देशाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पळयात. तुमी विचार करात, हांव म्हणजे जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत तुमी खूब जाण वेगवेगळे ट्रॅव्हल करता आसतले. हे रस्ते पळयात, एअरपोर्ट पळयात, ब्रिजीस पळयात. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जी केन्नाच जावं नासली ती फक्त ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात
मोदीजीच्या ह्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात आमकां पळोवपाक मेळटा हेज्या पयलीं केन्ना नासलें. तुम्ही कंपेर करात गोंया खातीरूच कंपेर करात. अरे अटल सेतू तिसरो जर जावंक नासलो, जुवारी ब्रिज जो आसा तो जर जावंक नासलो, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जर जावंक नासलो जाल्यार गोंयची स्थिती कितें आसतली आसली. आज जितक्यो फ्लायट्स म्हणजे दाबोळीचेर येता तितक्योच फ्लायट्स आयज मोपाचेर येता, म्हणजे एक्स्ट्रा टुरिस्ट येता काय ना. आनी आमकां अटल सेतू वयल्यान लोक वयता म्हणून आमकां कंजेशन कितें तें कळना. एक दीस अटल सेतू बंद दवरल्यार सगळे बोळ मारीत येता आनी तो बंद दवरूं नाका कारण दोनूय ब्रिज ब्लॉक जाता. ही डेव्हलपमेंट हांव जर सांगत वचत डेव्हलपमेंट जाल्यार म्हाका दिसता हांव डेव्हलपमेंटाचेरूच 2 वरां उलोवपाक शकतलो. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पयले फावटी ह्या गोंय सरकारात म्हणजे जी केन्नाच डेव्हलपमेंट जावंक नासली तितकी व्हडली डेव्हलपमेंट गोंयांत जाल्ली आसा. हांव केन्ना केन्ना सांगता 35,000 कोटी रुपया फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात आमी गोंयांत मोडले. आमचे बजेट कितले? आमचे बजेट 26,000 कोटी रुपया. आत्ता भितर आमी 28,000 पूर्ण बजेट मांडला. पण हेज्या पयलीं बजेट ना. बजेटाच्या पेक्षा चड पयशे फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर आमकां दिले. हांव पयर पत्रकारां वांगडा बसता आसतना म्हाका थोड्या पत्रकारांनी विचारलें स्मार्ट सिटीचें काम कितें काय म्हणून. हांव मुद्दाम जाहीर उलयता. हांवें ताका विचारलें स्मार्ट सिटीचें काम करूंकूच नासलें जाल्यार पणजे कशें आसतलें आनी ती सांगात म्हाका. स्मार्ट सिटी धरून चलात आमी कामूच सुरू करूंक नासलें जाल्यार पणजेची स्थिती वर्स्ट आसतली आसली. हांव पब्लिकली सांगता स्मार्ट नो डावट स्मार्ट सिटीचें काम करता आसतना प्रॉब्लेम जाले आसतले. स्मार्ट सिटीचें थोडेशें काम सारकें जावंकय आसतलें. हांव 100% सारकें जालें. बट स्मार्ट सिटी जर करूंक नासली पणजेची सिवेज लायन जी आसा पळय न्हू तेजी परिस्थिती अत्यंत वायट जातली आसली. तुम्ही आज पळयात व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज जी आहा मळ्यात लायल्या पयलीं व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आसा. देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आमी पणजेंतल्या मळ्यात लायला. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी इन द कंट्री. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी. अशी दुसरी टेक्नॉलॉजी आतां लोक कॉपी करून दुसरे कडेन लावपाक लागलेले आसा. ताका लागून आमकां बरेचशे फावटी फाटलें कितें आसा हें याद उरना. आमी म्हणटा की आमकां आत्तां जे त्रास जाता पळय न्ही ते त्रास जाता तितकेच आमकां दिसता. त्या खातीर आमी एकंदर डेव्हलपमेंट करता आसतना ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाचेरूय आमी भर दिला. फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर न्ही. रस्ते लायट उदक टॉयलेट घर हे सगळ्यो गजाली जे ह्यो कंप्लीट जाल्ल्यो आसा. फक्त सांतिनेज तो नालो उरला तोय घेता आमी थोड्या दिसांनी गांवता म्हणजे तोय हांवें सांगला बऱ्याच म्हाका चिंता आसा. पणजे बीन एज अ कॅपिटल आमकां सांतिनेज तो पूर्ण जाला. जेणे अप्रॉक्सिमेटली 17 किलोमिटर तितलो वयल्यान सकयल पर्यंत तो कंप्लिटली तो क्लीन करपाक जाय. कंप्लिटली क्लीन करपाक जाय. पाट्या वयलो सुद्दां उरला. पाट्याचोय डेव्हलपमेंटल फेज जी आमी घेता ओके ती घेवपाची आसा. आमकां चिंता आसा शहराची आनी म्हणून हे प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करतले. बट तेज्या बरोबर आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? पयलीं फक्त कितें म्हणटाले लायट येयल्या पुरो रे म्हणटाले. मागीर गॅस आसा जाल्यार पुरो म्हणपाक लागले घरांत. मागीर तो व्हडलो टीव्ही बॉक्स येयला पळय न्ही तो आसल्या ताणें खूब जाले. मागीर तो लँडलायन फोन एक मेळ्ळ्यार पुरो म्हणटाले. लँडलायन फोन घरांत आतां म्हणजे खूब व्हडले जाल्ले प्रत्येकाचे. तो बी फावर घेवन बागून पत्र बित्र घेवन लँडलायन कनेक्शन मेळटालें. एमपीच्या घरा कडेन वयचें पडटालें. ते पत्र एक पांचशी सायन मारा म्हणून म्हाका एक लँडलायन कनेक्शन जाय म्हणून. ओके आतां आमचे कडेन प्रत्येकाच्या बॉल्सान आयफोन येयलो. अजून थोड्या दिसांनी फाल्यां सकाळीं प्रत्येकाचे म्हणजे तो हांवें म्हणजे त्या धाकट्या भुरग्याच्या कित्याक सांगलें खबर आहा तो तर फक्त इंटरनेटाचेर आसतलो. आमकां म्हणजे इंटरनेट केबल आपल्या घरा कडेन लागतलो. प्रत्येकाक लागतलो. आतां थोडे लिमिटेड लोकांक लागता. आमी प्रत्येक जाणां इंटरनेट केबल हो कायम म्हणजे वर्क फ्रॉम होम हे आमचो धाकलो भुरगो हांगा बसून अमेरिकेचें काम करपाचें हें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाचें काम आमच्या सरकारान केलां. तें करता ती भारतीय जनता पार्टी आसा म्हणून तर आमी अशा पद्दतीचें काम करता. आनी भारतीय जनता पार्टीचें काम करता आसतना तूं हिंदू तूं मुस्लीम तूं कॅथलीक म्हणून आमी खंयचेच पळयला आसत जाल्यार म्हाका कोणीय सांगचें. आमच्या मुस्लीम भयणी ह्या मिटिंगेक आसात. हांव तेंचें अभिनंदन करता. सगळ्या जाणांक ताळयो वाजयात. सगळे जाण ताळयो वाजयात. इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट एंड क्रीड सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या तत्वाचेर माननीय मोदीजी काम करता. आणि म्हणून तर सगळ्या जाणांक विषय पटला. सगळ्या जाणांक कन्सेप्ट क्लियर जाला. आमी केन्नाच कोणाच्या मदीं दुजाभाव करूंक ना. आमी केन्नाच कोणाच्या मदीं डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत कोणाच्या आड येवंक ना.
भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार आणि पणजेत असलेल्या ट्रिपल इंजिनचे सरकार सातत्यात पणजेच्या विकासा खातीर गोंयच्या विकासा खातीर आमी काम करीत आसा. आमी काम करता आसतना आमी म्हटलां की आमी 4 पिलराचेर काम करता. आमचे 4 पिलर खंयचे? या देशाची युवा शक्ती, दुसरी नारी शक्ती, तिसरी किसान शक्ती आणि चौथे गरीब कल्याण. हे 4 फॅक्टराच्या अंडर काम करता. आमी पळयता आसतना हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक, व्हडलो गरीब, श्रीमंत, मध्यम अशें केन्नाच आमी पळोवंक ना. आमी पळयलें आसत जाल्यार ह्या 4 कंपोनंटा कडेन पळयलें आनी हे 4 कंपोनंट आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचे आसा. विकसीत भारताचे जर स्वप्न साकार करते असत जाल्यार देशाची युवा शक्ती ही सामकी अत्यंत गरजेची युवा शक्ती आसा. पयली फावटी ह्या देशात स्किल डेव्हलपमेंट नावाची नवीन मंत्रालय जालें. म्हणजे हाताक प्रत्येकाच्या स्किल करपाक जाय आणि स्किल केल्या उपरांत ताका काम मेळपाक जाय म्हणून तर माननीय मोदीजी स्किल डेव्हलपमेंट नावाचे नवीन मंत्रालय सुरवात केलें. फाटल्या 60 वर्सांत ताचो कोणी विचार करूंक नासलो आणि म्हणून एप्रेंटिसशीप आसतलो, इंटर्नशीप आसतलो, हाचे सारखे नवीन प्रोग्राम सुरवात जाले. आमी आमच्या प्रत्येक ITIतल्या 12 ITIनी हॉस्पिटॅलिटी नावाचो नवीन प्रोग्राम सुरवात केलो आणि एप्रेंटिसशीपच्या सकयल आमी पळयता की गोंयांतले 14,000 भुरगे पयले फावटी ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट कितें आसूनी ते जॉइन जाले. ही आमकां चिंता आसा. ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ल्यांची चिंता आसा. आमकां चिंता आसा कोण 8वी फेल जाला पळय न्हू, घरा कडेन उरला ताजीय चिंता आसा. मी बरेचशे फावटी म्हणटा की भुरगो शिकला ताकाच नोकरी दिवची न्ही. एखादी जर विधवा भयण आसा जाल्यार ती जर 10वी फेल जाल्या तिकाय नोकरी मेळपाक जाय, तिजी आमकां चिंता आसा. तिकाय पयशे कितें तरी मेळपाक जाय, तिज्याय घरात पगार वचपाक जाय. नो डावट आमी स्कीम आनी हे ते दिता पण तिका सपोर्ट करपाक जाय आसा. म्हणून तर आमी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन सुरवात केलें आणि ह्याच्या कॉर्पोरेशनच्या अंतर्गत आतापर्यंत 4,000 भुरग्यांक म्हणजे आम्ही सेक्युरिटी असतले, युटिलिटी अटेंडंट असतले, ड्रायव्हर्स असतले, टेक्निशियन असतले, प्लंबर असतले, इलेक्ट्रिशियन असतले, वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो ताका दिवपाक शकले. इवन जो आमी येता त्या काळात म्हटलां तांची सॅलरी सुद्दां आमी एट पार करपाचो ठरयला. ताका सगळ्यो सरकाराच्यो योजना कशा पद्दतीन दिवपाक मेळटा हाजोय आमी विचार करता. ह्यो नोकऱ्यो पयलीं कोण करी? तुमी मुद्दामून काडून पळयात. सेक्युरिटी एकटो तरी गोंयचो भुरगो आसलो, हाऊस किपिंगान आमचो एकटो तरी गोंयचो भुरगो काम करी. 100 अरे नेपाळ आनी UP आनी बिहार थंयसर ते हांगा सेक्युरिटी म्हणजे येयल्ल्या दिसाक ती गर्दी वाडत रावा. म्हणजे आमी बसले बसल्या आणि ते येवन आनीक काम करता म्हणजे आनीक संख्या वाडयता आणि आनीक आमचेर बर्डन. अरे आमच्याच भुरग्याक जेन्ना दिसलें की हय ही नोकरी म्हाज्या खातीर सेफ आसा, ही नोकरी म्हाज्या खातीर सेक्युअर्ड आसा, कांयच ना जाल्यार आपल्याक 20,000 रुपया पगार मेळटा, आपूण सेटल जावपाक शकता. हे जेन्ना जाणवलें तेन्ना 4,000 भुरगे हे HRात जॉइन जाले. येता त्या काळात आमी आनीक 4,000 भुरग्यांक अशा पद्दतीचे ल्हान ल्हान एम्प्लॉयमेंट हे दिवपाक तयार जाल्ले आसा. हाज्या बरोबर आमी पळयता की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर EDC आसतली, PMEGP आसतली, हे सगळे आमी आयच्या तरणाट्यांक दिवपा खातीर वेगवेगळ्यो योजना आमी ऑलरेडी तयार केल्या. म्हणजे इतकेंच म्हणणें आसा की प्रत्येक कार्यकर्त्यान सगळ्यो योजना सगळ्या लोकां पर्यंत पावच्यो. वयर बसता तितकेच किंवा फुडें बसता तितकेच करूं शकता अशें ना. प्रत्येक कार्यकर्त्याचें काम आसा. जेका कोणाक नोकरीची गरज आसा तेका नोकरी मेळपाक जाय हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. बट 100% लोकांक सरकारी नोकरी मेळूंक शकना. बट 100% लोकांक नोकरी किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय हें जर मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका दिसता आणि तें जावपाक जाय हें हांव सांगता. आणि ते करपा खातीर सरकार तत्पर आसा. तुमचें हँड होल्डिंग करपाक सरकार तत्पर आसा. तुमी फक्त त्या दृश्टीन प्रयत्न करपाची गरज आसा. ही युवा शक्ती आसा. ही युवा शक्ती ठरयता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी माय भारत हो पोर्टल लॉन्च केला. मुद्दामून फाटल्यान आसलेले तरणाटे हे हांव भाशण सोंपल्या उपरांत माय भारत पोर्टल कितें हो पळयात आणि माय भारत पोर्टलाचेर कशा पद्दतीन करियर ऑपॉर्च्युनिटीज आमी म्हणटा फक्त गोंयांत न्ही पुराय देशांत आनी ग्लोबली करियर ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा त्यो अवेलेबल आसा. आमचो गोंयचो तरणाटो आमकां फक्त गोंयांत रावलो नाका आनी तो गोंया भायर देशाक वयचो, देशा भायरूय वयचो आनी तेणी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करच्यो. म्हाका खूब बरें दिसता. पयर एकटो नवीन भुरगो जो एप्रेंटिसशीप आमच्या कडेन जॉइन जाल्लो तो भुरगो माय भारत ह्या पोर्टल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या टिमीत सिलेक्ट जालो. हांवें ट्वीट केलो, साहिल म्हणून ताचें नांव. तेजे इनोवेटीव आयडियाज पळयात. ही बाय प्रोफेशन इज अ आर्किटेक्ट बट ताका दिसता की सोशल काम करचें. तो आमच्या कडेन एप्रेंटिसशीप जॉइन जालो, फेलोशीप केली तेणी. फेलोशीप जॉइन केल्या उपरांत ऑल इंडिया लेवलाचेर पूर्ण देशात काही भुरगे सिलेक्ट जाता. तितून आमचो गोंयचो भुरगो सिलेक्ट जाता. इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस. इतकी हुशार आनी टॅलंट भुरगीं आसात. त्या गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन आसतलें, स्टाफ सिलेक्शन आसतलें, PWD सोसायटी आसतली. हांवें म्हणून म्हटलां की 10,000 ते 12,000 नोकऱ्यो येता त्या 2 वर्सांच्या भितर नक्कीच आमी गोंय सरकाराक भरतले हाची म्हाका खात्री आसा. आनी हाज्याय पलीकडे
म्हणजे बाबू लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट खाते बाबूशाकडे आसा. ऑलरेडी आम्ही सुरवात केल्या की कशा पद्दतीन प्रायव्हेट सेक्टराक गोंयचे 100% भुरगे जर ना जाल्यार 80 ते 90% भुरग्यांक प्रायव्हेट सेक्टरात कशा पद्दतीन एकोमोडेट करप. आणि फक्त ताका एकोमोडेट न्ही, आम्ही तर म्हटला की आमच्या लेबर एम्प्लॉयमेंटाचो फंड्स आसा, कन्स्ट्रक्शन वेलफेअराचो फंड आसा, व तांकां कशें यूज करप. म्हणजे एखादो भुरगो जर प्रायव्हेट सेक्टरात जॉब करता मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता. ESI जर त्याच्या कडेन आसत, फाल्यां सकाळी कोणी जर बरो ना जाल्यार गव्हर्मेंटाचो, जाल्यार पयलीं ताका पे करचें पडटा आनी मागीर गव्हर्मेंट ताका पे करता. बट वायस वर्सा त्याच्या कडेन ESI आसा, ताजे 20 लाख न्ही 40 लाख रुपया जरी बील जाले जाल्यार कंप्लिटली ESI पे करता वो प्रायव्हेट सेक्टरात वचपाचो तोय बी फायदो आसा. म्हाका खबर हांवें पे करून घेतल्या. ESI एकदा कॅन्सर जालो, मुंबय ट्रिटमेंट घेतली, ESI डायरेक्टली 25 लाख रुपया टाटा मेमोरियलाक पे केले. हो बेनिफिट्स एकदा आमच्या लक्षात येना की प्रायव्हेट सेक्टरात. म्हणून म्हटलं हांवें की आमचे ऑलरेडी डिस्कशन सुरू आसा, कंटिन्युअसली मिटींग सुरू आसा की प्रायव्हेट सेक्टरात आसपी लोकांक चडांत चड बेनिफीट इवन दो म्हणजे ताका हावजींग लोन कशें दिवचे किंवा हावजींग एडवान्सीस कशें दिवचे, तांच्या भुरग्यांक वेगळ्यो बेनिफिट्स कश्यो दिवच्यो, मागीर ते कन्स्ट्रक्शन बोर्डात आसूनी किंवा ते लेबर वेलफेअरात आसूनी हाजी आमी ऑलरेडी सुरवात केला. आनी येता त्या काळात म्हणून हांव म्हणटा ताका काम करपाची इच्छा आसा तो प्रत्येक जण काम करपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा की ते पॉसिबल जातलें. गोंयांतली जो बेकारीचो नंबर फक्त फुल्लेलो दिसता पळय न्ही, इट इज नॉट एक्चुअल नंबर. तो नंबर जर पळोवंक वचत जाल्यार तो नंबर खूब खूब कमी आसा. काँग्रेसवाल्यांक फक्त म्हणजे सबळ मारपाची तितकी करता प्रत्येक फावटी, एक्चुअली तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. दुसऱ्याने सांगलें की नारी शक्ती. पयले फावटी तशें पळोवंक वचत जाल्यार रुरल डेव्हलपमेंटाच्या एजन्सीच्या अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुपांक स्वता लोन दिवपाचें काम तुम्ही खरें अर्बनांत पडटा. म्हणून रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंतर्गत 20 लाख रुपया पर्यंत लोन मोदीजीच्या गॅरंटीचेर दिवपाक सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी सुरवात केला. अर्बन डेव्हलपमेंट मिशन हाच्या अंतर्गत करता. म्हाका दिसता मेयरान इनिशिएटीव्ह आनी कावन्सिलरांनी इनिशिएटीव्ह घेवन अर्बन डेव्हलपमेंटाच्यो स्किम्स तांच्या सगळ्या पर्यंत पावोवच्यो. 340 सेल्फ हेल्प ग्रुप, जवळपास 45,000 महिला गोंयांतल्यो, तेंच्यांनी फाटल्या 8 ते 10 वर्सांच्या मदीं 340 कोटीचो टर्नओव्हर केलो. कितलो? 340 कोटी. 340 लाख सांगना. आणि हांव फिगर एक्झॅक्टली सामको पळोवन सांगता. विदाउट एनी गॅरंटी, विदाउट एनी सेक्युरिटी मोदीजीच्या गॅरंटीचेर केला. म्हणजे तुम्ही विचार करात की नारी शक्तीचो सन्मान करपा खातीर हय 33% रिजर्वेशन हाडले, 3 तलाक मान्य मोदीजी हाडले, पण आपली महिलाय बी सक्षम जावची, ती आपल्या पांयार उबे रावचे म्हणून तर रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत इतकें काम सुरवात केला. किसान शक्तीच्या बाबतीत सांगता आसतना मान्य मोदीजी 1 लाख रुपया लोन ताका आपले विदाउट एनी शेताचे पेपर किंवा घाण भरिल्ले आसतात, शेतकार आसतलो, दुधकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, ताकाय मेळटा. ते आज 5 लाख रुपया जाल्ले आसा. फक्त त्याच्या कितें आपले कार्ड दिवपाचे. तो आज किसान क्रेडिट कार्ड आसतलो, सॉयल हेल्थ कार्ड आसतलो, आपल्या बर्सात घालून घेवन भोंवता. गरीब कल्याणाचेर हांव उलयना, गरीब कल्याणाचेर आमचे अध्यक्ष उलयल्या. खरें म्हटल्यार तुमी जे हांगा बसल्या पळय न्ही, 50% तरी लोक 5 किलो तांदूळ घेता, फक्त हात वयर काडिना. हांव जर बाबूशाकडे नांवां दी जाल्यार आतां नांवां घेवन उबे राव तर 50% म्हाका कांयच हरकत ना घेवचें. बट घेतल्यार तो अभिमानी आसचो घेता म्हणून. गोंयांतले जवळपास 5.5 लाख लोक गरीब कल्याण रेशनच्या अंतर्गत रेशन कार्डार घेता. वन नेशन वन रेशनच्या अंतर्गत. ती इतलो म्हणलें का म्हाका आमकां येयलो तुमकां येता काय म्हणून. आणि हांव खोटें सांगना. ती प्रत्येकाच्या कावन्सिलरान चेक करचें तुज्या वार्डांत कितले लोक आहा ते मुद्दामून. कोण सांगपाक वचना. DDSSY कार्ड कितल्या जाणां कडेन आहा? दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड कितल्या जाणां कडेन आहा? सगळ्यां कडेन आसा काय ना? कार्डाची किंमत कितली? तूं सांग म्हाका. रचूं नाका, तुका खबर आहा तुज्या फाटल्यान ती. हय तूं कार्डाची किंमत कितली? 4 लाख. कार्ड खंय दवरला तुवें? हा कसल्या बॉक्सान? हा बरेच जाण भांगार दवरला थंय दवरला. बरोबर आहा काय ना? बरोबर आहा. कारण ते 4 लाख रुपया आमी अशेंच उडयताले काडून कार्ड. बेश्टेच उडयताले. कार्डाची किंमत पडणार ना. अरे मणिपालान गेलो तुम्ही म्हणटा कार्ड आला विचारता तो तुझे कडेन आसा म्हणटा तो. कट करून कट केले काय पैसे कितले गेले? 1 लाख रुपया. तुमकां कित्याक कट करून वचपा खातीर? पयशे हांव फारीक करता. आपल्या वर्सांतलो 1 लाख रुपया गेल्यार सगळ्यांक कळटा. पण ही ट्रीटमेंट हाज्या पयलीं आसली काय कितें हेजो विचार करात. हाज्या पयलीं केन्ना नासली.
आम्ही प्रायव्हेट हॉस्पिटलान गेले जाल्यार 1 लाख रुपया आपल्या वर्षांचो भायर काडचो पडटलो तो आयज सरकार फारीक करता हे कारण आसा आणि म्हणून हांवें सांगलें की हे सरकार 4 पिलराचेर चलता युवा शक्ती नारी शक्ती किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण काँग्रेसवाल्यांची खंयची स्कीम आनी खंयची योजना तुमकां आतां याद आसा जाल्यार म्हाका सांगात त्यांचे सरकार 2014 गेले केंद्रातले त्यांचे सरकार 2012 गेले गोंयांतल्यान तांची एक तरी स्कीम आनी एक तरी योजना तुमकां खबर आसा जाल्यार म्हाका सांगात जाल्यार ताचो कोणूय येवनी हांव तर चॅलेंज करता एटमोस्ट डायरेक्टली राहुल गांधीक तुज्या खंयच्या तरी योजनेचें नांव सांग जाल्यार हांव सांगता क्लीन इंडिया आसतलें स्कील इंडिया आसतलें मेक इन इंडिया आसतलें स्टार्टअप इंडिया आसतलें डिजिटल इंडिया आसतलें PM सूर्यघर आसतलें कितल्यो योजना सांगो त्यो सांग आनी कोणा खातीर योजना सांगो त्यो सांग हांव सगळ्या खातीर योजना सांगू शकता आनी त्या योजनाचो फायदो हो आमी सगळ्यांनीच घेवपाक जाय आनी काँग्रेसी कडेन विजन ना आज जे थंयसर काल कोण तरी जमलेले पळय न्हू आनी संविधान बचाव आमचो खासदार उलयतना उलयला ताचेर आनी संविधान बचाव म्हणजे कितें तर आनी संविधान कोणी म्हाका सांग आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक पयर सांगलें ताका उडोवपाचें काम सुद्दां काँग्रेसीन केलें आनी जर आमी म्हणटा बाबासाहेब आंबेडकर हय आमच्या खातीर आमच्या सगळ्या भारत देशा खातीर देव तो आमी पुजतात ताची पूजन करतात जेणे संविधान बरयलें आनी संविधान बरयलें म्हणून तर आज आमचो देश त्या संविधानाचेर चलता आनी देश संविधानाचेर चलता आसत जाल्यार तो दुसरे फावटी जेन्ना इलेक्शनाक मुंबयंतल्यान उबे रावले तेन्ना ताका थंयच्यान उडोवपाक मुंबयत कित्याक गेले इतकें जर काँग्रेसीक प्रिय आसलें जाल्यार आज बॉल्सार घालून कोट्टे तांबडे बेश्टे घालून भोंवलो म्हणून जायना आनी ते हांगा भोंवता त्या संविधानाचो जवळपास 60 फावटी 60 काय 65 फावटी त्या संविधानाचो बदल कोणी केला जाल्यार काँग्रेसीन केला चॅलेंज आहा म्हाजी भारतीय जनता पार्टी तर कित्या खातीर केला आसा एक दोनदा जाल्यार देशाच्या हिता खातीर केल्लो आसा हे हांव ठामपणे सांगता अरे आमकां सांगपाची गरज ना एक तर तुम्ही विकासाची भाशा करिना तुमकां जातीच्या आनी धर्माच्या आधाराचेर लोकांच्या मदीं डिव्हिजन करपाची संवय जाल्ली आहा तूं हिंदू तूं मुस्लीम तूं क्रिस्तांव तुम्ही ती भारतीय जनता पार्टी अशें हें सांगपाची संवय केल्ली आहा काँग्रेसीन आमकां तें ना आमकां ह्या देशाचो विकसीत भारत हें स्वप्न साकार करपाक जाय आमकां विकसीत गोवा हो स्वप्न साकार करपाक जाय आमकां चिंता आसा आमच्या भुरग्यांची आमकां हो देश फुडें व्हरपाक जाय म्हणून आमी राजकारणांत आसा हांव काँग्रेसीत करता बाबूशाह कराटेच्या पणजी हे डेव्हलपमेंट पुराय करता आसतना गोंयांतली बाकीचेय बी म्हणजे आयदर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसतलें सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें किंवा लेबर डिपार्टमेंट आसतलें हाच्या अंतर्गत ताका केन्नाय जर हांवें एज अ मुख्यमंत्री म्हणून जर हें सांगात की स्टेटीच्या इंट्रस्टात ही स्टेप घेवपाक जाय तेन्ना केन्ना ना म्हणूंक ना ते कर म्हणून तुमी सांगला जेन्ना स्टेटीच्या इंट्रस्टात जो निर्णय सांगला तो निर्णय कितें केन्ना ना म्हणूंक ना स्टेट इज अ प्रायोरिटी सीएम तूं कर आपल्या कांयच चिंता ना म्हणून सांगल्या हे मंत्र्या खातीर आसलें खूब म्हत्वाचें आसा म्हणून हो स्टेट इंट्रस्ट घेवन म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे संघटन आनी सरकार हे जर दोनूय बरोबर रित्या चलपाक लागले आसत आज म्हणजे संघटनेचे अध्यक्ष बाबा आमचे दामोळे हांगासर आसा माजी अध्यक्ष आसा हांव सरकारांतलो मंत्री आसा मुख्यमंत्री आसा बाबूश मंत्री हांगा आसा आनी हे जर कंबायन आमी एके कडेन जर चलपाक लागले जाल्यार 27 इलेक्शनाची आमकां चिंता आमकां भिवपाची गरज ना आनी हे जर आसत 27 आमकां परतूय कमळ फुलपाक जाय तर कोणूय येवन कितेंय खंयच्याय कॅमेराचेर उलयलो म्हणून ताजी चिंता आमकां ना पणजे कमळ फुलतलें काय ना कोण फुलयतले आमी फुलयतले जाल्यार म्हाज्या बरोबर परत एकदा भारत माता की बेटान थोड्या जाणांनी हातूय काडूं ना सगळ्या जाणांनी कमळ फुलोवपाक सगळ्या जाणांची ताकद लागता देडान परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की